मिसाचे सुरवातेक सगळीं आमी उबी रावया आनी गायन गावया. यात्निकाची वाखाणणी A15 5-7 A15 पेज 7. तीन वर्सां भरतात. एस्ताक गाब्रियल आब्रेव संपल्यार ताका जेवच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे आत्मे पासत आयच्या मिसान मागुया. आयज आपलो बर्थडे समारंभ आमचो पातकूर फादर हेस्टन फेर्नांडीस उर्बेन आमची फिरगोजीन तो वावर करता. फादर हेस्टनाचेर ताचे गवंडीक वावराचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद पडून ताका बरी भलायकी कृपा आशिर्वाद आनी कुडगी आत्म्याच्या देण्यांनी सुबाणपणी भर म्हूण मागुया. आयज बर्थडे समारंभांत नजरत वाज, एलिस्टन थाबेरा, आनी मारिसा दे फरिया तांचे पासत आमी हेचे सान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेची नवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र मिसाची भेटेंत फावत एक बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पात काडून करून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सपोविदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तणान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यान आमचो बोवड अपराध हे पासत लागून सदांच सांगवार मेळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं.
देवा आमच्या बापा, तुजे काकुतीन भावार्थ्यांक सजनाचो विसो मेळटा. हेस्ताक गाब्रिएला ब्रेव, तुज्या चाकराक जेजू सोबे मेल्ल्या सोमेस्तांक दोळ लायन आपल्या पातकांचे बक्षोणी दी. सर्व शिक्षेंतले सोडून जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत तांकां वांटो दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणांत जियेता आनी राजभोग चलयता ससनाच्या ससना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळीं उतरां उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या ठिकाण्यांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात, वो वयर मोलबार, वो सोकला पृथ्वेचेर, वो पृथ्वे पोंदल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्त्यो करूं नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडूंक तांकां बुजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर प्रेमाशेचो देव आनी म्हजो दुयेस कोत्तेल्यांताय बापाच्या गुन्यांवांक, भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंटुवांक कास्त लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयता. सर्वेस्पोरा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेतात त्या मनशाक खास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्पोरा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर कोचचो न्हय. तुमी तुमच्या पुता धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोनींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेशांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्पोरान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्पोरान सोनवाराचेर आशिर्वाद घातला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्पोरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब आंक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पोटवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोतीक गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोनीची वो ताच्या बैलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयच्याच ताच्या वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुजीं उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताचीं. तुझी उतरां सासणाच्या जिविताचीं. सर्वेस्पोराची सोमोट सोर बोरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पोराचे नेम सदांच खरे. नेण्ट्याची जानवाय. जबाब, तुजी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताचीं. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो. कालचाचो संतोष. सर्वेस्पोराचो हुकूम
स्पोश्ट उजोल दोळ्यांचो उजवाड जाबाब तुझी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे जाबाब तुझी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची भांगरा परस निर्बेल भांगराऊन कालसाक ताची आस मोवा परस पोल्यांतल्या मोवाहून ओदीक ते गोडवे जाबाब तुझी उतरां सोम्या सासणाच्या जिविताची उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy sorvesporak, 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 soy बऱ्या आनी उदार कालसान देवाचें उतर आयकूंक ते सांबाळतात आनी आपल्या तिरायेक लागून पीक दिता ती खरेंच सुभागी Sorvesporak, soy sorvesporak, 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 soy sorvesporak, 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 soy sorvesporak, 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 soy सर्विस्पोर तुमची सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या सांगमुळे ओमतल्याची वापार समजून घेयात राजाचे उतर आयकोता आनी ते समजना तो वाटेर वंपलेल्या बियां सारको देंवचार येवन ताच्या काळजांत वंपलेले ते काडून व्हरता कोडपी जमनीर पडलोले बी उतर आयकोता आनी रोखडोच ते उर्बेन मानून घेता तो मनीस पूण ताका आपणा भितर पाळा नात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता त्या उतराक लागून खास्त वो धुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता कांट्यांनी वंपलेले बी उतर आयकोता तो मनीस पूण ह्या संवसाराच्यो धास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना बरे जमनीर वंपलेले ते बी उतर आयकोता आनी समजता तो मनीस हो पीक दिता एकाक 100 दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30 जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आगामी तुका क्रिस्ता म्हजे मोगाळ भाव भयणो देवाचे उतर जागयता आलोयता नव सोरता आनी बदलता आमी आमची पुर्वजांची घरां जावं इगोर्जी ल्हान आसल्यार घरच्यांक पावना जाल्यार आमी रेस्टोरेशन वर्क सुरू करता नवसुर्णेचो वर्क जेन्ना हांव फाटल्या वर्सांनी रेज मागोस पादविकार कसो आसलो तेन्ना थंयसर ती हेरिटेज मॉन्युमेंट म्हणटकूच
आर्कायव येवन ते रेस्टोरेशन आदल बदलपाची काम तांणी सुरू केलें. आनी हें काम करतना उडीगोजेन मीस करूंक जाय नासलें. कॉरिडोरान हांगा थंयसर आसता थंयसर आमी मीस भेटयताले. वो पावस ना जाल्यार भायर. आनी भाशेन ते वावर सोंपतकूच आशिर्वाद घातलो आनी मागीर परत नवसरलेल्या मंदिरांत आमी मिसाची भेट समरमणी करतले. मिसाचे भेटेंत देव आमचे लागीं उलयता. कोणूय तें वाचप करूं संपयतना देवाचें उतर म्हूण संपयता तो देव आमच्या लागीं उलयता जाल्यार आमकां तो आपलो संदेश निरोप दिता. आनी ह्या संदेशान निरोपांतल्यान आमची काळजां मनां जिवीत तो नवसरूंक बदलूंक आमकां पेखोणी दिवंक आनी जिवीत आमचे थाऱ्यार घालूंक हें उतर आमकां दिलां. आयकल्लें उतर मनान काळजांत सांबाळुया निहाळुया. जिवितांत ते चालत्या कोन्यांतल्यान जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक वांटुया. आनी ह्या उतरा वरवीं आमच्या दुसऱ्यांच्या जिवितांत नवसरणी बदलणी येवन आमकां पेखुणी मेळूंक आयच्या मिसांत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. सी 18 याज्ञीक उंडो समर्पिता पान 36. C 18 page 36. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मेल्या भावाक इस्ताक गाब्रियल आब्रेव
हाका ससनाचो विसव दी म्हूण मागून आमी तुका समर्पीत हांव त्या बलिदानाचेर तुजी कवळाय न दवरकाल. आमचो योन तुवेंच दिल्लो आमचे सटपणेचो उपाय. तर ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या बाबाक तुज्या भाग्यवंता मदें सासणाचें सूख बगूंक दयन घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्विस्पो तुमची सोबे आसूं. आमची काळसां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Oi osze ami korun faho. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पोदविदारा आनी सस्नच्या देवा, सर खाली आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक हवो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें थारोन मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोरनिपाट करतात आनी तुजे मुखार सस्नाच्या सस्नांक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 do barazzo sorvesto tu, s'organizza un sarbolia, tu c'ha voi nova, un sorbi, tu caso e su, sorvesto racenavi, e tata caso. बाबा, खरोच तूं पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मोरून सुसूंक बेतशे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या ससांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Taco good for go to ya.
सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे बरो जीवन आमी परगटा तुझ्या आमी ओंकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उणो आनी सडबडीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका देण बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा एस्ताक गाब्रियल आब्रेवाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण बेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धरून दिता आनी सर कांय तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां बांडो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना. देवाचे उतर आमकां नव सोडटा, जागयता, आलोयता आनी पेकयता. ह्या उतरांतल्यान आमची नवसोनी जावंक देवाच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमचे चिंतलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां आतांनी पंख दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्कार आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या समडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भोरमाशेन वत रेखता. तर आमकां तुजे उदया काकुदीन सर्व पातकां चटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदाक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजपूत चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
आमची नोसोनी करून पेकोवन दितलो जेजू आमच्या काळजांत येता. ही देवा शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी. सुमया तुवें म्हजे पितृविचे म्हाका फुगना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. जेजू बऱ्या गवड्या D13 पान 50 आनी 4 D13 पेज 54. Gesù boria gloria, Gesù slavit gloria, solidam tu Deum, sorum magailum. Gesù boria gloria, Gesù slavit gloria. प्रार्थूया. बाप आमच्या सडवणेचो संस्कार घेवन तुजे काकुतीन आमी विस्वासान उलो मारता. आमकां अजून ह्या संवसारांत जियेतोल्यांक धैर्य राख आनी आमच्या मेल्ल्या सर्व पातकांचे भोगसणे आनी सासण्याचें सूख फावो कर. हे आमी मागता तुजे
पुता जेजूचे नावी सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सरपोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन गावया. झुजे वाजा आमच्या बाबा. यू 35 पान 249. यू 35 पेज 249. Bhagivamsa